नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. झेडपी उमेदवारी भरपाची मुजत सोपली. उत्तर गोंयच्यान एकूण 180 अर्ज, दक्षिण गोंयांत एकूण 170 अर्ज, एकूण झेडपी वेंचणुकेक 350 अर्ज. कर्नाटकान म्हादयच्या बांदकामा खातीर धरलो नेट. अंदू म्हादय प्रकल्पाक 500 कोटींची तरतूद. विजय म्हणटा कोर्टाची ऑर्द गोंयचेर थापट. मुख्यमंत्री म्हणटा केस जिखतले. कोरोना व्हायरसाचो आनी एक दुबावित जीएमसीत. तिसरो दुबावित ब्रिटीश चली. उरिल्ल्या दोगांचे रिपोर्ट शुक्रारा. निर्भया बलात्कार खुनाच्या केशीत आरोपीक 20 मार्चाक फांतोडेर 5.5 वरांचेर फाशी. पटियाला कोर्टाच्या चौगाचेरूय चवथे फावट डेथ वॉरंट. याचिकांचे सगळे मार्ग सोंपले. देशभरातल्या 6 कोटी पगारी नोकर वर्गाचे बोल्साक कातर. एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंड जूर सरकारान 15% कापले. आता व्याज 8.5%, 7 वर्सां उपरांत कपात. आणि साल्वादोर द मून बॉक्सिंग सेंटराच्या प्लेयरांनी राज्य बॉक्सिंग सर्तीचो दुसरो दीस गाजयलो. उदेंत बॉक्सरांनी दाखयलो हावेस. झेडपीक उमेदवारी भरपाची मुजत बिरेस्तारा सोंपली. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे आनी अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. उत्तर गोंयच्यान एकूण 180 अर्ज भरल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयान 170 अर्ज भरल्यात. आतामेरेन एकूण 350 अर्ज आयल्यात. शुक्रारा स्क्रुटिनी जावन फायनल लिस्ट जाहीर जातली. अधिकृत युती कोणाकडेन ना, मात काँग्रेस, मगो, राष्ट्रवादी आनी कांय वजनदार अपक्षांचे सीट सेटिंग जावये. तें म्हाका देव म्हळ्यार हांव देंवतलो कित्याक तेणें म्हाका एमएलए केला, तेणें एमएलए केला. सो म्हगे ड्युटी लोकांक नाक म्हळ्यार हांव देंवपाचें. हेच म्हाका दिसता म्हगे प्रदेश काँग्रेस कमिटीन जी आसा एक सीट जी आसा ही मायनॉरिटी कम्युनिटीक दिल्ले कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता की हो मुर्तुजा जो आसा हो तिनी कम्युनिटीक वांगडा घेवन वयता. We want to change this politics today. ZP powers nahi, but ZP will perform in the next elections once they are selected. Aam Aadmi Party dakhwitli how the ZP can do work and change in education system. This is what we want. Another message is to the people, please support the Aam Aadmi Party. तूं म्हणटाले की ग्रासरूट लेवलार येवन काम करचें म्हूण. ग्रासरूट लेवलार आज कॅन्डिडेट येयल्यात. ग्रासरूट लेवलार आमगे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचे, निवडून हाडचे. खूब जाणांनी ZP फॉर्मां भरला, बट मेन इशू कितें आसा काय म्हणल्यार आयज ZP इलेक्शन झगडपाच्या वाट्याचो तेजेर ZPचो पावर घेवपा सरकारा कडेन झगडपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार आयज सगळ्यांनी आमी पळयलां तें कितें पळयलां काय म्हणल्यार आपूण खंय तरी एक स्टेपींग स्टोनचो राजकारणात, बट तशें जावपा जायना. खंय तरी लोकांक फायदो कसो जातलो ZPचो. आनी गोंय धाकटें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन थर्ड टायर खंय तरी सारको बसना आनी बसता जाल्यार पावर दिवपाची गरज आसा. So I have taken an initiative in fighting this election to make a change in my constituency so that all the pending works are done. एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन जिखतले. काही कडेन आमचे अपक्ष, आमचे काही कडेन थोडेशे तुमकां ओवरऑल रिजल्टाचे कळटले. जे 25 उमेदवार आसतले टोटल सावथाक आनी 25 दोनी कडेन 25 दोनी कडेन कावंटींग तुमी 23 तारखेक पळयात. दोनी कडेन भारतीय जनता पक्षाचो झेंडा आसतलो दोनी कडेन. काँग्रेस मुरगांव तालुक्यान अजूनही भरभक्कम आसा. फक्त नेतृत्वाची उणीव भासपाक लागल्या. माझे अपील आसा अख्ख्या काँग्रेसच्या मुरगांव तालुक्यातल्या काँग्रेसमॅनांक की तुम्ही परत एकदा घट्ट मुट्ट राहात आणि या नेतृत्वाक हे तरी जाब विचारात की बाबा हे चल्लं कितें. जे ह्या मतदारसंघांनी तुझे देखरेख ना, तुझे अजूनही वास्कोचो ब्लॉक धरा किंवा मुरगांवचो कुट्टाळीचो ब्लॉक जा, दाबोलीचो ब्लॉक जा, हे जर ब्लॉक आसता जाल्यार आयज दाबोलीच्या मतदारसंघान एकोणी लेडी मेळटली आसली. ही आमी जावन आसा आमगे सेमी फायनल, मागीर आनीक 2 आसा फायनलाक आसतलो. दोनूय म्हाका लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा आनी लोक म्हाका अशें म्हणटा की खंयची तूं पार्टी घेनाका, तूं इंडिपेंडंट वच. आनी म्हाका इंडिपेंडंट लोक जिखून हाडपाक लोकांक पार्टींचेर विश्वास ना अशें जाला अशें लोकांक दिसता. ताका लागून म्हाका लोक डिमांड करता तूं इंडिपेंडंट वच म्हणून सांगता.
हांव सर येयलो जाल्यार एज अ विलेजर्स वेलसांव पाली सो अंतोन वाजन लास्ट टर्माक एज अ ZP मेंबर तेणें खूब काम केलां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी वेलसांव पंचायतान तेणें आमकां बस स्टॉप आमची कितलीं वर्सां मोडलोली ती तेणें ZP फंड्साचे न्यू बांदून दिले. किचन म्हणटा की जिल्हा पंचायत जावन जिल्हा पंचायत जे ग्रास रुटार काम करतात अशें तांकां इम्पोर्टन्स मेळपाकूच जाय आनी ताका लागून फुडें ताजेर प्रयत्न जावपाक जाय. Do you think so? It was a hard fought battle for you to get this ticket. No, it was बॅटल अशें कांयच नाशिल्लें. पार्टीन म्हजेर आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आयकून म्हजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका ही टिकेट दिली. म्हाका हांगा फुडें कंटेस्ट करपाक लागून फुडें हाडलो ताका लागून पार्टीचे हांव आभार मानता. इट वॉज नॉट अ बॅटल एज सच बट इट वॉज ऑन पार्टी टू डिसायड कोणाक टिकेट दिवं. Even though Congress candidate घातला, do you think so it is a one-way victory for you? सी कशें आसा आमी जरी लोकांच्या मनान इच्छा आसत आनी तशें ते दिसता आसत पूण आमी सगळे बॅटल इजी घेवप नासता. वी हॅव टू वर्क हार्ड, वी हॅव टू वर्क फॉर पीपल अँड दॅट वी वील डू. विलेज पंचायत सरपंच वार्ड मेंबर आणि कार्यकर्ता भरघोस मताने ते डिफरंट दीस झाले ते बारीक जोरात आणि काँग्रेस कॅन्डिडेट संगीता लिंबोडकरा निवडून आला. E-Dias standing for ZP elections from Sholem. Independent. काँग्रेस पक्षाचो आज तिकीट भरला. पक्षाविरोधात पक्षान ठरवचें. आमी अजूनही भारतीय जनता पार्टीचे आमी 2007 उपरांत जेन्ना सदानंद तानावडेचो पडाव जालो वाऱ्यार सुटलेली भारतीय जनता पार्टी आमी ह्या किरण कांदोळकरान सगळ्यांक घट धरून 2012 आमी तिकेटूय मेळयली आनी तेन्नासून आमी आतां 2007 ह्या पक्षाक काम करता आनी असंख्य कार्यकर्ते म्हाज्या पयलींसूनय करता. सो पार्टी सांबाळपाचें काम थिवी मतदारसंघान आमी केल्लें आहा. सो पार्टी तशें एक्शन बिक्शन कांय घेवचें ना. म्हाका अशें दिसना पार्टी आमच्यात थोड्या दिसांनी सहमती जातली पार्टीची आमच्या. ते बरीसर आमी रावली की ते कितें करता पळय ते पळोवपाक पूण तेंच्यांनी ना इन्फॉर्म करता ना आमकां कांय कळयता. फॉर्म भरले त्या खातीर आमी राजीनामा दिलो आनी 2 कॅन्डिडेट पक्षाचे फॉर्म भरलेले आहा. दीक्षा कांदोळकर आणि गोविंद कुंबर पार्टी जे सिन्सियर आणि प्रामाणिकपणे ज्या लोकांनी आधीपासून पक्षात काम केलं आयडियल टर्म त्यांच्यानी बऱ्यापैकी लोकांकडे संपर्क करून. माझा आमदार बाई निळकंठ हळणकर आहा, CM आहा प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, आख्खे कार्यकर्ते कोर टीम आहा. म्हाका दिसले भाजपान आमकां मान ना, रेस्पेद ना. भाजप लोकांची कामां करना, ते आपले खूद स्वार्थ पळयता आनी तेंचे लिमिटेड आहा मनीस कामां करपाचे. कार्यकर्त्यांक ते कॅरूच करना. आयज हांव आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता लोकांचो फूल सपोर्ट आहा. सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच्या वतीन आज हांवें फॉर्म भरिल्ले आसा आनी आज हे फॉर्म भरतना कित्याक पार्टीन आयज म्हाजेर विश्वास दवरलो. सुकूर सालिगांव सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार सुकूर सालिगांव गिरी आनी पर्रा ह्या 4 पंचायती येता. तशेंच सुकूर खातीर म्हजे पर्सनल लेवलाचेर म्हजे लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसा. फॉरवर्डान कॅन्डिडेट घालूंक ना. म्हाजे जे मतदारसंघान 2 ZP रावल्ले आसा. एक बाय सुचिता पेडणेकर आनी संगीता लिंगोडकर. सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय क्लिअरन्साच्या अटीचेर म्हादय प्रकल्पाक बावटो दाखयता थंय आसा. रोखडेच कर्नाटकान म्हादया वयले बांदकामाक नेट धरलो. चालू वर्साच्या बजेटात म्हादय प्रकल्पाक तरतूदय करून मेकळे. बिरेस्तारा कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पान अर्थसंकल्पात म्हादय प्रकल्पाक 500 कोटींची तरतूद जाहीर केली. गोंयांत सरकाराच्या नांवान शबय चालू. विजयान सुप्रीम कोर्टाची ऑर्द दाखयली ती खंय सामकी गोंयाक कोत्र. CM म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचो निकाल खंय गोंया वटेनूच. कर्नाटकाचे चालू अर्थीक वर्साचे बजेट मुख्यमंत्री येडियुरप्पान ब्रेस्तारा मांडले. सुप्रीम कोर्टातली सगळी आडमेळी पयस जाल्ल्यान खंय म्हादय प्रकल्पाक वाट मेकळी. बजेटान 500 कोटीची तरतूद.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನಗರಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपी सरकाराक सध्या म्हादय परस झेडपी वेंचणूक म्हत्वाची दिसता. जे इंटरलोक्युटिव्ह पिटिशन व्हडलें आमी मूव केलां बिला म्हूण सांगताले तें एंटरटेन पसून जावंक ना सुप्रीम कोर्टान. वेरेज कर्नाटकान जें मूव केल्लें तें एंटरटेन जालेंच आनी ताका ताजे ऑर्डर्स हॅव बीन पास्ड इन फेवर ऑफ देयर. आनी हे जिल्हा परिशदेचे इलेक्शनान आनी हे कोरोना व्हायरसान हे बोवाळान म्हादय आमची अशीच ना वतली. जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रधानमंत्र्याक म्हादयचेर मुख्यमंत्री मेळूंकूच ना तो आतां इज द ओनली वे इज दॅट द प्रायम मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन ऑर द मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन. बट देर इज नथिंग इन द केस हॅज बीन डिस्पोज्ड ऑफ. द इंटरलोक्युटरी पिटिशन हॅज बीन डिस्पोज्ड ऑफ. देर इज नथिंग रिमेनिंग. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट कर्नाटकाचें खंयचेच परमिशन कन्सिडर करूंक शकना विदाउट द अवॉर्ड बींग गॅझेटेड. म्हणून ताणें गॅझेट केलें न्ही तें सामकें स्पिडीन केलें. आनी स्पिडीन कित्याक केलां कोणें तरी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक उतर दिलां आसतलें थंय वयर. सरकाराक म्हादयचें पडूंक ना. सरकाराक जर म्हादयचें पडिल्लें जाल्यार सरकार दिल्ली दिसपाचो हांगा कॅम्पेनींग करपाचो न्ही. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट म्हणटा म्हादय कर्नाटकाक दिवन वडोवपाचें षडयंत्र तातूंत मुख्यमंत्री घुस्पला. गोयच्या बजेटान म्हादयचेर दमडी ना. कर्नाटकान 500 कोटी. 8th March इंटरनॅशनल विमेन्स डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान ठरयलें की रन फॉर म्हादय हो थीम घेवन टू कॉमेमोरेट द इंटरनॅशनल विमेन्स डे. बट सिन्स द गव्हर्मेंट हॅज डिनायड परमिशन्स टू प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा टू कंडक्ट दीस रन ऑन 8th March. आनी हें म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. दॅट एक रन जो आसा तातूंत कांय अशें ऑब्जेक्शनेबल कांयच आसपाक शकना. हो रन फॉर म्हादय आमी 8 मार्चाक घेवपाक शकना. वी हॅव पोस्टपोन्ड इट एंड वी वील कन्वे द लेटर डेट टू द प्रेस. सो एक सिरियस इशू. सो एवरीथिंग इज गोईंग अगेन्स्ट गोवा गव्हर्मेंट. गोवा गव्हर्मेंट म्हणण्या पेक्षा अगेन्स्ट द स्टेट आमच्या अगेन्स्ट गोंयकारांच्या अगेन्स्ट चल्ला. मोठें षडयंत्र चल्लां आनी त्या षडयंत्रान परत एकदां हांव म्हणटा की आमचो मुख्यमंत्री सुद्दां इनवॉल्ड आसा. ना जाल्यार प्रॉपर एडवोकेट अपॉयंट करतले आशिल्ले जो गोंयचो बाजू मांडटा असो एडवोकेट अपॉयंट करतले आशिल्ले. प्रॉपर ब्रिफींग जातलें आशिल्लें त्या एडवोकेटाक. हें कांयच जाल्लें ना. ताका लागून एक तर तांच्या एप्लिकेशनाक आमचे ऑब्जेक्शन्स येना आनी आमचें एप्लिकेशन ते पुटअप करपाक शकना. दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ दीस प्रेझेंट गोवा गव्हर्मेंट. मुख्यमंत्री म्हणटा कर्नाटकाचो बजेट हो आपलो विशय न्ही. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्ड गोंयच्याच फावरात. ताजेर म्हजें कांयच म्हणणें ना. ते कर्नाटकाचो विशय आसा. पण आमी जिखतले हें म्हाका परत हांव रिपीट. आयज ऑर्डर कॉपी येयल्या तुमी डिस्कस केली हेची बरोबर दिसता. कांयच हरकत ना. ऑर्डर कॉपी ऑलरेडी मेळ्ळ्या म्हाका. ऑर्डर कॉपी वीच इज इन अवर फेवर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोना व्हायरसाचो आनी एक दुबावीत जीएमसीत दाखल जाला. तिसरो दुबावीत एक ब्रिटीश चली. ताचे सॅम्पल तपासा खातीर धाडलां. बुधवारा भरती जाल्ल्या उरिल्ल्या दोगांचे रिपोर्ट शुक्रार मेरेन येतले अशें भलायकी खातें सांगता. कोरोना व्हायरसाचो आनीक एक दुबावीत जीएमसीत दाखल जाला. ब्रिटीश चलयेक क्वॉरंटायन केला. तिच्या रक्ताचे सॅम्पल्स तपासा खातीर धाडला. बुधवारा जीएमसीत घाल्ल्या दोगा दुबावितांचो रिपोर्ट शुक्रारा येतलो म्हूण भलायकी खात्यान सांगला. लोकांनी गर्देच्या सुवातेंचेर वचचें न्ही म्हूण भलायकी खात्यान सर्क्युलर काडला. ट्युरिस्ट वाडोवपाच्या नांवान कोरोना व्हायरसाक गोंयांत वाट दिवं नाकात म्हूण आमदार विजयाचो सल्लो. म्हजो मित्र बाब मायकल लोबो म्हणटा की कोरोना व्हायरस हें इनक्रीज टुरिस्ट इन गोवा म्हणून. बिकॉज इट्स हें म्हणून कितें तें इट्स मे बी यू नो इट्स नॉट रॉंग. बट डोंट मायकल लोबो शूड ऑल्सो नॉट बिकम अ सायंटिस्ट की आमकां तें कांय जावचेंच ना म्हणून. अरे आमकां जावचें ना जाल्यार 2 जाण आयले कशे. 2 जाण क्वॉरंटायन केले कशे तुमी. तुमचो प्रधानमंत्री म्हणटा होली आपूण पार्टिसिपेट जावचो ना. अमित शाह ते म्हणटा. नड्डाय ते म्हणटा. तुमी हांगा जिल्हा परिशदेचे मेळत आहात. लोकांक फोटो येत आहा पेपराचेर आनी हे सगळे भोंवत आहात मरे.
हे जगभर भोंवपी मंत्री आहा थंय. आतां हे गोंयचे जनतेक हाडून दितले म्हणले. आज टुरिझम मातसो वाडलो, कोणाक आनी खंय वचूंक मेळना म्हणून तो गोंया आयलो, पूण गोंया जर दुयेंस तो घेवन आयलो जाल्यार आमी हे विकते दुयेंस घेतात म्हणले. हॉस्पिशो हॉस्पिटलान आयसोलेशन वॉर्ड म्हणटा. हॉस्पिशो हॉस्पिटलाचेर अशी हातान मूठ मारल्यार बिल्डींग पडपाची आहा. हॉस्पिटल कोमान आहा. हांव म्हणीत आहा ते आनी हॉस्पिशल कसले क्वॉरंटायन करतले. सो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड सेट अप अ प्रोटोकॉल, नॉट ओनली इंटरनॅशनल टुरिस्ट, ऑल्सो डोमेस्टीक टुरिस्ट, बिकॉज डोमेस्टीक टुरिस्ट विल कम एफेक्टेड. आनी ते सगळे गुडगांवचे कजिनो खेळपाक येतात रातचे, ते घेवन येवंक शकना गोंयांत. कजिनोन भितर येतना चॅक करप ना मनशांक, हॉटेलान येता ताका चॅक करप ना. सो प्रोटोकॉल्स हॅव टू बी सेट फॉर एंट्री ऑफ ऑल domestic and international tourists into the state, at railway stations, at airports, at bus stands, everywhere. गोयचे 90 पॅरिस प्रिस्ट 5 देशांचे भोंवडेर वचपाचे आशिल्ले. कोरोनाक लागून तांची भोंवडी रद्द. That includes Sharjah, Israel, Cairo, Oman, Jordan, and they are going to visit at least 20-30 places. So because of this coronavirus, in the interest of the country and in interest of the people, I have requested the Honorable Chief Minister to a request for postponement. Otherwise, they are losing more than 1 crore rupees. So he has agreed to help us. Bureau report prudent. निर्भया सामूहिक बलात्कार खुनाच्या केशीत आरोपीक फाशीचो दीस निश्चित. पटियाला हाऊस कोर्टान बिरेस्तारान नवो डेथ वॉरंट काढलो. 20 मार्चाक फांतोडेर 5:30 पवन गुप्ता, अक्षय ठाकरू, विनय शर्मा आणि मुकेशाक फासार चडोवपाचें थारलां. निर्भयाच्या दोशींचेर काडिल्ले हे चौथे डेथ वॉरंट. आता तरी चौगांकूय फासार मारतले म्हणून निर्भयाच्या आवयक आशा. 6 कोटी पगारदार नोकर वर्गाच्या बॉल्साक कातर. एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंडाचेर 15 BPS जूर. आता मेरेन EPFचेर 8.65% व्याज मेळटाले, आता 8.5% मेळटलो. EPFचो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बसकेत निर्णय जालो. नवो व्याजदर फाटल्या 7 वर्सांत सगळ्यात कमी. 2012-13 वर्सा 8.5% व्याजदर आशिल्लो. वेर्णा भारत सरकाराच्या सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनाक मोठो उजो लागलो. उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीचे 4 गाडयो यत्न करताले, मात उसरा राती मेरेन उजो आटापा येवंक ना. उजो नेमको कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जाल्लें ना. मात ह्या घडणुकेत कोट्यांनी रुपयांचें लुकसाण जालां म्हणून अदमास. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कार्तिक कुंडणेकारान परवरी शांतीनगर सुकूर वॉर्ड नंबर 11 झेडपीक अर्ज भरला. तो बीजेपीचो उमेदवार. कणंगूटचो मंत्री आमदार मायकल ताच्या प्रचाराक देवलो. पेंडींग आशिल्ली सगळी कामां कार्तिक खंय तडीक लायतलो. ताच्या झेडपी मतदारसंघात लोकां कडेन ताचो रेपो सामको बरो म्हणून मायकल सांगता. फॉर आवर पार्टी we have to see that our candidate wins. And candidate इतलो बरो भुरगो वयता ते घरान तेजे आमी बरें आयकता. कार्तिक म्हणटा तो सर्वसामान्य, सर्वन सदांच म्हणटा सर्वसामान्य मनशा खातीर आपूण झुजता म्हणटा तो. सो हो सर्वसामान्य मनीस म्हणटा तो आमचो कार्तिक. आनी सर्वसामान्य मनशा फाटल्यान लोक रावता म्हणटा पूण तो सांगता. हांवूय तेच म्हणटा आमी सर्वसामान्य मनशा फाटल्यानूच आहा. आणि सर्वसामान्य जनता जी आमची आहा परवरची सुकूरची ही आमच्या फाटल्यान रावतली ही म्हाका खात्री आहा. हांव 100% जाणा की जे डुप्लिकेट लोक आहा, जे पार्टी बदलता, जे आतांच म्हणटा आमी हे सायडीन आहा मागीर ते सायडीन वयतात, तसल्या मनशां वांगडा रावची ना. तेंचें मत कितें की आमी सेक्युलर आनी आमी कोण कम्युनल. हांव गॅरंटी दिता कार्तिक ही कामांक चालीक लायतलो. आपल्या लेटर हेडीचेर लेटर बरोवन CMाक दितलो. रोडांची आसूं, उदकाची आसूं आनी इरिगेशनाची आसूं, जे नल्लाज बांदपाचे आहात ती आसूं, बंदाराज बांदपाचे आसूं, शेतांनी कितें काम आहा पळय तें आसूं, सगळीं कामां तो 100% करून दितलो. मेन रोडाचे पासून जे काम लोकांचो डिमांड जो आहा वो मेन रोडाक लोकांक त्रास जावंक उपकारना म्हणून जी कपेलां आहा, जी देवडां आहा, जे वयलो ब्रीज जो जावपाक जाय तेचे पासून तो फुडाकार घेवन म्हणजे प्रोसिजर जो इनकम्प्लीट आहा ते कंप्लीट करून तो ते काम चालीक लायतलो. म्हणजे
गोयचो उदेंतो चेस प्लेयर अमेय अवधी आंतरराष्ट्रीय मास्टर जालो. 2020 बी बुद्धीबळ सर्तीत ताणें आंतरराष्ट्रीय मास्टर जावपा खातीर जाय आशिल्लो IM नॉर्म जोडलो. मॉस्कोत जाल्ले सर्तीत अमेय 10व्या पोझिशनार. प्लेयरांनी खेळा बरोबरच अभ्यासाचेरूय लक्ष दिवंक जाय जाल्यारूच ताचो फुडार बरो घडटलो म्हणून अमेय प्रुडंटा कडेन उलयलो. I understood in February that my first IM norm in Hungary was rejected, and that was the month where I had to play in Aeroflot Open B group in Russia. I played well there, 6 out of 9 points and I made my final IM norm, so I will be conferred the IM title. Suggest that people who play a sport would continue their studies as well, since education is a backbone to every sports player, and one cannot achieve greater success in life as a person without education. Actually, there was one incident. We had been for Mumbai Mayors, and in that he was playing against old gentleman who was his opponent, and he was almost 70 cross. And Amay asked the old man, like, you're so aged, and what is it that is prompting you to play chess? He said, see, when I was small, I was so interested to play chess, but my parents were not supportive. Then I became big. Then I had my business to take care. And now I'm old, and this is the time I'm finding for myself. And that's when Amay came and asked me that would it be the same situation for me? That's when I felt that no, he's so engrossed and so much into it. We should give him an opportunity to play. पर्वरी साल्वादोर द मून बॉक्सिंग सेंटराच्या प्लेयरांनी राज्य बॉक्सिंग सर्तीचे दुसरे दिसा पेजात कामगिरी केली. चल्यांच्या इलीट गटात आबुतालिब, सब ज्युनियर गटात रितेश रामप्रताप आणि रमेश घरटीन फायनलीत पावल घाला. चलयांच्या गटात कविता नाईक जाल्यार स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे श्रावणी गुरव फायनलीत पावले. कॅडेट कॅटेगरीत रेंजर्स क्लबाचे अदिती फट्टे फायनलीत पावले. प्रुडंट आणि गोवा बॉक्सिंग संघटनेच्या जोड पालवान ही सर्त पेड्या चालू आसा. म्हाका बॉक्सिंग पयलींच्यानूच आवडटा. म्हजो पप्पा म्हाका सद्दां सांगतालो बॉक्सिंग ही खूब इम्पॉर्टंट गेम. म्हजो पप्पा कोच आनी म्हाका तो घरा येवन सांगतालो अशें अशें जालें बॉक्सिंग, अशें टुर्नामेंटांतली काय गोल्ड मेडल हेणी मला तेणें म्हाका तो हे इंट्रस्ट खूब येयलो. मागीर म्हाका थर्ड स्टँडर्डान मातशें हांव करतालें. पप्पान म्हाका इन आउट, मागीर गार्ड धरूंक, लेफ्ट मारूंक लायलो, रायट शिकयलो, तशें म्हाका सगळें शिकयलें. आर यू रियली लविंग दिस स्पोर्ट? येस. पयलीं हांव कबड्डीक ऑस्ट्रेलियान येयल्लें. मागीर म्हाका एक मिसीन सांगलें की तूं बॉक्सिंग कर, कबड्डीन तुका मॅडल मेळचें ना, बॉक्सिंगान मॅडल मेळटलें. सो हांवें मागीर पयलीं कोचिंग केली खंयसले वटेन बरें जाता. मागीर बॉक्सिंग चूज केलें आनी बॉक्सिंग स्टार्ट केली. बॉक्सिंग हे इंडिविज्युअल गेम म्हणून म्हाका आवडटा आनी हेच्या खातीर आमी बॉक्सिंगाक गेला आनी सराच्या खातीर आमी जिखतात मेडल. निलेश सर आमच्या सराचें नांव. सो निलेश सराच्या खातीर आमी प्रॅक्टीस करता आनी आमकां ऑलिंपीक जिखोंक जाय म्हणून आमी इतके हे करता. सो ऑलिंपीक जिखूंक जाय जाल्यार तूं आतां ल्हान आसतनाच्यान असो ट्रेनींग करता आनी सिरियसली ट्रेनींग करपाक जाय आनी हाज्या खातीर तूं कितें एफर्ट्स घालता? कितले वेळा दिसाक तुजें ट्रेनींग चलता? हांव सकाळचो येता 1 वर आनी मागीर दनपारचे 2 वरां. सर सांगता ते आमी करतात सगळे आनी सो सराच्या खातीर आमी इतके वयर येयलात. रितेश, हाँ, क्योंकि वो इंडिविजुअल गेम है और उसके लिए मैं बॉक्सिंग ज्वाइन किया. अभी पहले मैं थोड़ा बुरा खेलता था, अभी बहुत अच्छा खेलता हूँ.
खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.